पाठिंबा मी काल फाल्यां काय जायना न्हू जेन्ना ते सरकार घडोवंक जाय आसलें ताबडतोब एक्शन घेवन म्हत्वाची आतां पाठिंबा आयज आमी लेटर दिले की आनी 15 दिसांनी दिले कितें प्रश्न म्हणजे तशी इतली सामकी एकदम घाई करपाची काय गरज ना तशी योगच ना एकूच आमकां 23 तारखेक म्हणून खूब ते मध्ये गरमा मंत्र्या खातीर खंयच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करता जागेर आमी फेब्रुवारी सगळ्या ना तुम्ही अशी भूमिका घ्या तुम्ही दोन्ही पात्राचे पाय पत्र थंय पावना म्हणटा म्हणटा पत्र दिवंक पावना पावना म्हणजे दिवना काय ते पावना पत्र अजून ते अध्यक्षा कडेन आमी सगळे उलोवन तयार केले आता ते फक्त ते पावना हे पावले त्याने अजून दिवना तेणे म्हणजे कित्याक तो खंयसून कोणाक कितें आमकां सांगतलो नाही पावना म्हणजे ते दिवना न्ही ते पावना ते दिवना तरी न्ही ते आमी मान्य करता आमी अशें तुमकां सांगिना की पत्र आमी दिला अशें म्हणिना न्ही पत्र दिवना ही गोष्ट करीच न्ही ते ना कशें म्हणटा आमी ना म्हणचेच ना न्ही आमी व्यक्ती पळोवन तांकां सपोर्ट दिला त्याचप्रमाणे दोन्ही लोकसभा पळय आसा ते जाहीर आमी तुका काँग्रेस सपोर्ट दिला ते म्हणटा तुमी शोध लावन पळयता आमी काय ते शोध लावचे नारायण बाब तुमच्या नवे धोरणा फाटल्यान भाजपाचो उमेदवार उडोवपाचो हो मुख्य हेतू हो मुख्य हेतू आसा तो हेतू मागीर लोक सोदून काडटले पण आमचो मुख्य हेतू आसा की आमचे बरे उमेदवार निवडून येवचे मगोचो अपमान आसतो हे स्टेटमेंट असं केला जाल्यार जबार करा म्हणटलो शेवटी दोन दिसा पयलीं गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री माननीय आमचो प्रमोद सावंत हेणे सुद्धा एक स्टेटमेंट केलो की मोगो पक्ष काँग्रेसीक विकलो ज्या ज्या वेळार तुमकां मोगो पक्षान जेन्ना पाठिंबो दिलो सरकाराक तेन्ना मोगो पक्ष बरो आनी काही आमकां डिसिजन घेवचे पडले ज्या लोकांनी मोगो पक्षाचे 2 आमदार रास्तो जोजोडो घालून 2.5 वरांचेर जेन्ना व्हेले तेन्ना आमकां काही डिसिजन घेवचे पडले आनी आमी काँग्रेसीक सपोर्ट केला म्हणून आमी मोगो पक्ष जिंकलो हे बरोबर आसा आनी ज्या ज्या वेळार तुमकां आमी सपोर्ट केलो तेन्ना मोगो पक्ष बरो